नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. उत्तराखंडातल्या उत्तरकाशी हांगच्या सिलकिरा बोगद्यांत अडकून पडिल्ल्या 41 श्रमिकांक सुरक्षीत भायर काडपाचें चलिल्लें बचाव कार्य निमाण्या पांवड्यार पावलां. घडणूक सुवातेचेर श्रमिकांच्या भलायकेची तपासणी करपा खातीर दोतोरांचो पंगड तयार आसा. इतले मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी बचाव कार्या संबंदांत चलिल्ल्या कार्याचो नियाळ घेतलो. राष्ट्रीय आपत्ती यंत्रणेचे एनडीआरएफचे अधिकारी अतुल करवा हांणी सांगलें की बचाव कार्यांत कसल्याच प्रकारची आडमेळी आयली ना जाल्यार आयज तांकां सुरक्षीत भायर काडपाची आस्त आसा. पाइप और 6-6 मीटर की जाने का हम एक जो एस्टिमेट लगा रहे हैं वो काम शुरू हो गया. तो होपफुली बाय द एंड ऑफ द डे अगर और कोई चीज़ सामने नहीं आती है, कोई बड़ा पत्थर या और कोई गडर, तो आज इसको ऑपरेशन को शायद सफलता मिल जाए. उत्तर काशीचे पुलीस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी हांणी सांगलें की श्रमिकांक भायर काडल्या उपरांत तांकां फावो ती भलायकी सुविधा दिवपा खातीर यंत्रणा तयार दवरल्या. जो है वो हमारा पूरा तैयार है और हमने पूरी फाइनल डिटेल्स तैयार कर ली हैं. कहाँ लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, उसके लिए हम ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए ले जाएंगे. पुलिस एस्कॉर्ट के साथ ही ले जाएंगे. तो सभी को ये निर्देश है कि पूरी मुस्तैदी से काम करना है और एक मिनट इम्पॉर्टेंट है उनकी, जो लोग फंसे हुए हैं. राजस्थान विधानसभा वेंचणुकेचो प्रचार आयज सांजे 6 वरांचेर सोंपता. आयज प्रचाराचो निमाणो दीस आशिल्ल्या कारणान सगळ्या राजकीय पक्षांनी आपापल्या वेंचणुकेच्या प्रचाराक नेट धरला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज देवगड हांगा आयोजीत केल्ल्या सभेक संबोधीत केलें. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें की काँग्रेस सरकारान राजस्थानाच्या बायलांचेर अत्याचार केला. राजस्थानात हाचे मुखार गेहलोत काँग्रेसीचे सरकार केन्नाच सत्तेर येवचें ना आनी ते खातीर जनतेन भाजपाक वेंचून हाडपाचो निर्धार केला अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. ऐसे राजस्थान को कांग्रेस सरकार ने माताओं, बहनों, बेटियों पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 बना दिया. कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहाँ बहनें, बेटियां बलात्कार के, रैप के झूठे मामले दर्ज कराती है. क्या कोई भी राजस्थान का व्यक्ति मुख्यमंत्री की इस बात से सहमत हो सकता है? माताएं, बहनें, कोई सहमत हो सकता है? क्या भारत की कोई भी बेटी, राजस्थान छोड़ दीजिए, क्या कभी भी पुलिस थाने में जाकर के अपने चरित्र पर झूठे आरोप लगाने का काम क्या कभी कर सकती है? अरे मेरा देश तो ऐसा है, चरित्र के लिए जौहर करने के लिए निकल पड़ने की माताओं, बहनों की. फाटल्या 5 वर्सांत राजस्थानात बरीच उदरगत जाल्या अशें राजस्थानाचे मुखेलमंत्री अशोक गेहलोत हांणी सांगलें. की जो हमारी परफॉर्मेंस है, हमारे कानून हैं जो हमने पास किए एक के बाद एक, वो शानदार कानून है. चाहे वो किसानों का कानून हो, जमीनें कुड़क नहीं होगी, चाहे गिग वर्कर्स का एक्ट हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, चाहे मिनिमम इनकम गारंटी हो. हमारी स्कीमें हैं, हमारी गारंटी 10 गारंटी हैं और आगे की गारंटी है. उस पर अभ्यास करो, उसमें कमियां बताओ, खामियां बताओ. ये बताओ कि ये खाली धरातल होती है या नहीं उतनी, खाली हमने गौर नहीं की है क्या? गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज जयपुरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें की केंद्र सरकाराच्या येवजण्यांचो राजस्थानाच्या जनतेक भरपूर लाव जाला. पण राजस्थानात तरणाटे शेतकार आनी बायलां काँग्रेस सरकाराच्या प्रशासनाक त्रस्त जाल्यात. डझनभर शेतकारांनी जिवाक कंटाळून आत्महत्या केली. तरणाट्यांचो फुडार काळखात आसा अशें गृहमंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस ने इस 5 साल में राजस्थान में इसका परिचय दिया, इससे राजस्थान की जनता बहुत त्रस्त है और उसके सामने
भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने राजस्थान में करोड़ों लाभार्थियों को केंद्र की योजना का सीधा लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाया है और केंद्र की दर्जनों योजनाएं गांव और गरीब दोनों के फायदे के लिए राजस्थान में सीधा परिणाम देती हुई नजर आती है। केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी कुमार वैष्णव हांणी आयज पत्रकार परिशद घेवन डीप फेकाक लागून समाजाक धोको निर्माण जाला आनी हाचेर उपाय काडपा खातीर सरकार कांय नेम जारी करतले अशें सांगलें। समाजाच्या विश्वासाक बळिश्ट करपा खातीर लोकशाहीचें रक्षण करपा खातीर पावलां उखलप गरजेचें आसा। डिटेक्शन, प्रिव्हेन्शन, मजबूत रिपोर्टिंग मेकॅनिझम आनी जागरूकताय हे 4 मुखेल जावन आसा। ते खातीर केंद्र सरकारान सोशल मिडिया संबंधीत सगळ्या लोकांकडेन भासाभास करून नेम तयार करपाचो निर्णय घेतला अशें अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें। सब बातों से क्लियर हुआ कि एक नए रेगुलेशन की जरूरत है और इस पे त्वरित भाव से कार्रवाई शुरू होगी। आगामी कुछ ही हफ्तों में रेगुलेशन की ड्राफ्टिंग को कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि एक बहुत ही हेल्दी वे में जल्दी से जल्दी सोसाइटी को, सोशल इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए जो काम करना है वो किया जा सके। सोशल मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज मथुरेत जावपी संत मीराबाई जन्मोत्सव सुवाळ्यात वांटेकार जातात। संत मीराबाई हांची 525वी जयंती मनोवपा खातीर मीराबाई जन्मोत्सवाचें आयोजन मथुरेत केलां। संत मीराबाई हांच्या उगडासान स्मारक तिकेट आनी नाणे जारी करतले। तशेंच वर्सभर सुरू जावपी सांस्कृतीक कार्यावळीच्या आयज जावपी कार्यावळींत प्रधानमंत्री वांटेकार जातले। संत मीराबाई हांकां तांच्या भगवान श्रीकृष्णाचेर आशिल्ल्या निस्सीम भक्ती खातीर पुराय संवसार वळखता। तांणी रचिल्ले अभंग आनी भजनां लोक भक्तिभावान गायतात। तेलंगणा विधानसभा वेंचणुकेक सगळ्या पक्षांनी प्रचार नेटान सुरू केला। भाजपा, काँग्रेस आनी VRS सयत सगळ्या पक्षांचे फुडारी मतदारांक हांयसा दाखोवन आपापल्या पक्षाचो नेटान प्रचार करतात। तेलंगणात 119 सुवातां खातीर 30 नोव्हेंबराक मतदान जातलें। देखून प्रचाराक एक सप्तक उरला। भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आयज निजामाबाद आनी सांगारेड्डीत जनसभेक संबोधीत केले। तशेंच काँग्रेस आनी VRS पक्षाचे फुडारी आपापल्या पक्षाचो प्रचार करतात। केंद्र सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव देशांतल्या चडांत चड लोकां मेरेन पावोवपाच्या उद्देशान सुरू केल्ल्या उपक्रमा अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी झारखंडांतल्या खुंटी हांगा 15 नोव्हेंबराक विकसीत भारत संकल्प यात्रेची सुरवात केल्ली। जनतेक बेगीन सेवा उपलब्ध करून दिवपाच्या उद्देशान टपाल विभाग, भलायकी खातें आनी हेर अनेक विभागां वतीन विविध शिबिरांचें आयोजन केल्लें। सरकाराच्या महत्वाच्या येवजण्यांची म्हायती दिवन नागरिकांक सक्षम करपाच्या नदरेन सुरू केल्ल्या ह्या यात्रेचो उद्देश लोकां मदीं जागृती करप आनी लोककल्याणकारी येवजण्यांचो लाव लोकां मेरेन थेट पावोवप असो आसा। 21 नोव्हेंबर 2023 दिसा उपलब्ध जाल्ल्या म्हायती प्रमाण पयल्या सप्तकांत देशांतल्या 203 ग्रामपंचायतींत आयोजीत केल्ल्या 1232 भलायकी शिबिरांत 1,66,000 परस चड लोकांनी वांटो घेतलो। भारत आनी ऑस्ट्रेलिया मजगती T20 सामन्याच्या माळेक आयज सावन सुरवात जाता। आयज पयलो खेळ सांजे 7 वरांचेर विशाखापट्टणमांत जातलो। भारतान संवसारीक मर्यादीत षटकांच्या सर्तींत वांटेकार जाल्ल्या खुबशा वडील खेळगड्यांक विसव दिला। पूर्णवेळ कर्णधार रोहित शर्माच्या गैरहाजेरींत सूर्यकुमार यादव भारताचें फुडारपण करतलो, जाल्यार ऋतुराज गायकवाड पयल्या 3 सामन्यां खातीर उपकर्णधार आसतलो। ते उपरांत ही जापसालदारकी श्रेयस अय्यर सांबाळटलो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।